25 ऑक्टोबराक गोंया भितर नगरपालिकेच्यो निवडणुको जातात. जशें मध्य प्रदेश, राजस्थान आनी बेंगलोर आमी हॅट्रीक केल्या. काँग्रेस पक्षान खूब बोवाळ घातलो, एकूय दीस लोकसभा चलपाक दिली ना. बरें GSTचें बील तेंच्यांनी रोखून धरलें आनी हें सगळें आसतना ह्या भागांतल्या जनतेन तांकां उगडे उडयल्ले आसा. कर्नाटकाक तेंचें सरकार आसा आनी थंय मित्रां बरोबर म्हणजे आमचे 103 कॉर्पोरेटर अशे 103-158 नांवांचे आमी पयले फावट मागीर ते हिस्ट्री भितर खंयचेंय सरकार आसतना, स्थानीक सरकार आसतना विरोधी पक्षाची पयले फावट थंय कॉर्पोरेशन जाता कर्नाटकाच्या हिस्ट्रीन. ते खातीर तेंच्या कार्यकर्त्यांचें आमी अभिनंदन करता. आनी येणाऱ्यो गोंयच्यो निवडणुको आसात नगरपालिकेच्यो, त्यो भारतीय जनता पक्ष सिम्बॉलाचेर जरी लढयले ना तरी आमी स्थानीक समिती करून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या मार्फत त्यो निवडणुको लढयतले. आनी गेल्ल्या 3.5 वर्साच्या कामाचेर गोंयचे जनतेचेर आमचो विश्वास आसा. आनी ह्या सगळ्या नगरपालिकेनी आमचे कडेन फक्त 1-2-3 कडेन नगरपालिका आसा भारतीय जनता पक्षाच्यो, कार्यकर्ते आमचे आसात, पूण सगळ्या नगरपालिकेनी आमी भारतीय जनता पक्षाचे मंडळां स्थापन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर